कार्याचेर म्हाका हांगासर मुखार घेता. तुझो मोग सोम्या मुझेतय, विश्वास म्हजो तुजेतय, तुझो मोग सोम्या मुझेतय, तुजे संगीत सोम्या हांव चलोता, तुजेतय मोगाची येता, तुजे संगीत सोम्या हांव चलोता, तुजेतय मोगाची येता, विश्वास म्हजो तुजेतय, तुझो मोग सोम्या मुझेतय, तुझो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुझो वैभव कोणाटा पेर, तुझो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुझो वैभव कोणाटा पेर, विश्वास म्हजो तुजेतय, तुझो मोग सोम्या मुझेतय, विश्वास म्हजो तुजेतय. ताच्या मोतींत आनी ताच्या सवयेंत सदांच सेवा दिवचे आतडेकन तो आसता. ताची अध्यक्षपणाची दुसरी अवधी हांगासर तो ह्या फावटी स्विकार केले आहे. हांगासर सूट घालून हांगासर आमच्या आमदार बसल्यात. सर्वांक स्वागत करू. ह्या कार्याक हांव स्वागत करूंक आशयता. पयल्यार सुवातेर आमचो विगारपाक म्हाका मोगा आसो. ह्या कार्याक सगळे प्रोत्साह दिल्लो. हाका परत आमच्या विगारपाक हांव पयलें स्वागत करता. ताका फुलांचो बेंच देसान फुलांचो डिपॉझिट करून उपकार करता. थोडे फावटी म्हाका भोगून आसा मनगडी प्रायवंत जाताना ती हांव चिंतताय बिरमोतीची प्राय. 25 वर्सांतली गजाल म्हाका बेस साहेबान कल्याणपूर मिलाग्रीस थंयसर नेमक केलें सहाय्यक जावन. आतां उडपी DSS त्या मंगळूर DSS. आनी सुमार म्हयन्यांत 15 दीस हांगाचे बरी न्हय. म्हयन्यांत 15 दीस कुंगार उरोवप गट्ट्या पात्राक आमकां प्रपात्राक विकार हे प्रायवंत सत्तर 15 दीस म्हयन्यांत हांगाचे बरी कुंगार हाडटा सांगा आसा की तशें ना. म्हयन्याचो पयलो सोमार मंगळार बुधवार बेसता शुक्रार सोमार पयलो हप्तो दुसरो हप्तो. आनी थंयसर मनगडी राखून रावताली. तांची भुरगीं भायर आसात. कल्याणपूर मिलाग्रीस मस्त लोक भायर आसा. हांगासर आसची सुणो तांकां चड उलोवंक ना. आनी ही प्रायवंतां पाद्र्या बागाक रावताले. पाद्र्या कडेन ताणी भूर सांगितले तो आयकता आनी सोडटा मागीर ताका कांय करूंक जायना. पूण सुणे कडेन पुता कडेन चड उलोवंक जायना. तसली स्थिती आमी पळयल्ली भोगुल्ली. तांचे कश्ट तांचे हाडाविटे त्या प्राय म्हयन्यांत हे पुटी पावाना जाल्यार थंय एक संस्थो आसलो वजानंद. म्हज्या टायमार हांव सहाय्यक आसतना SVP उडपी पाटणी समितीन ताणी आरंभ केल्लो. आनी म्हज्या तावन म्हाका एक हप्त्याक एक टिमिसार वचूंक आसलें बुधवाराचें म्हण हांव चिंता 25 वर्सां आदीं. आतां थंय कॉपेल जाल्यार पाद्र्याक आसा. त्या तें सुरू जाल्लें मात. आनी थंयसर आसची मनगडी भुरगीं बरा पुरात बऱ्या हाचेर आसा स्थानार आसात बरें आसा. पूण आसल्यान दवरना सेफ एक खीर एक मांकोड पडत हातूंत दवरतात कुडांत. तशें तसलें जीवन तांचे मीस पेटोवंक हप्त्यान हेवटी गरज पडल्यार आनी पोटी तांची कुमसारां. आनी तांणी कुमसारां सांगचें काय भातकार न्ही तांचे कश्ट दगदोरी पिडा शिडा ते आयकून म्हाका पुरो जातालें. कुमसारांत पातकां सांगूं पूण तांणी सांगचें तांचे कश्ट तांचें जीवन ती उदरपुरायची बोगणां. भुरगीं आसात सोमा पडयनात येनात मोग करिनात तसलें पुराय. कल्याणपूर हांव वालेंशी आयलो. तिक्त स्थिती 15 दीस म्हजो विगार पिडेस्त देताळा व्हडलो मनीस. पुत्तूर कॉलेजीचो फावंडर प्रिंसिपल तो. पूण पिडेस्त काळजाची पिडा प्रेशर ताका सोडोवंक जायनातलें.
देखून थंयसर उण्यार उणे म्हयन्यांत वर्सांनी म्हयन्यांत 15 दीस मुंगारो जावंक आनी कांय ना वेचंत म्हळ्यार म्हयन्याचो पयलो सोमार ह्या वाड्यार दुसरो सोमार ह्या वाड्यार मंगळार पुरा फिक्स्ड तातूंत चेंज आसना आनी त्या दिसी प्रायवंतां राखोन रावतालीं आनी पडयाची ही प्रायवंतां फाटल्या घरांनी भुरगीं पुरा भायर आहात खंय आहात ही प्रायज आनी सुलाभार तुका भायर येवन सोडिनात ती ताका उलोवंक आसा मस्त दुसरी उलोवंक ना दुसरे कडेन तांचे कश्ट सांगूंक जायना 15 वेळ सुलाभार मेळटालो आनी तांचे कश्ट पुरा विवाद दिताले म्हाका बगुल्लें आसा 4 वर्सां मदीं एसिस्टंट जावन कसलेय संवसारांत आसा की म्हणी म्हातारी प्रायवंताची स्थिती घाती तांच्या भुरग्यांक काळाचे जाल्यार तांणी म्हातारीन जायची पळय तो वेळ येचे ताका एक वेळ घडया जावं देखून हे कश्टाची प्राय पूण देवा करता थोडे कडेन भुरगीं म्हणा बऱ्यान पळयतात सुदारसितात ताका जाय जाल्लें दितात आनी वखदां आंडितात एक न्हय पिडा आसता म्हातारीन जाता आसतना तशें आसा मस्त पोटी स्थिती गती कश्टाची म्हातारी प्राय 60,000 मेळटा थोड्यांक मेळना तेंय बरें पूण थोड्या जाणांक मेळटा कश्टांचे जाल्यार देवाचें तें निर्मोणें आमी नांव देखून असले एका बरी गतेंत असले कार्यक्रम आमच्या मनगड्यांक सांगात हाडचें एक सांगात दवरचें तांकां सांगात एक मीस खुमसार आत्मीक आध्यात्मीक आनी जेवणाचें एक कार्य बरें सुबेग पुरो खुमसार जाताना थोड्यांनी म्हळें आमी आदल्या वर्सा ह्या दिसा इगर्जेक आयिल्ल्या खुमसार जालें जर तर ओलो एक अवकाश नातुलो जाल्यार सुमार जाणां चुकोवन येतो आज एक इगर्ज पडून प्राय उदर प्राय सांगाता येवन आदल्या एवढो वासीदार मेळोवन इल्लें उलोवंक आनी वचून एक अवकाश आमच्या गटाकान करून दिला देखून तांकां अभिनंदन आनी तुमी कश्ट जाल्यार येवन हातूंत वांटो घेतला पयशा हें तुमच्या जिणेक इल्लें उपकारचें आसलें देखून हांव तुमकां बरें मागतां देव तुमचे इल्ले कश्ट आडू करून दी बरी भलायकी मतीचें समाधान तुमकां दिवूं दी आनी तुमकां बरें मागून ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागून तुमकां बरें मागून आनी गटाकाक अभिनंदन पाठोवन म्हजी 2 उतरां हांव वाकेर करतां. हर एक कुटुंबाची तिरवी म्हणून आमी सांगित मनगडे जावन आमकां हर एक संदर्भार गरज असली आमकां सलाह आनी सुचना मेळटात तरी पूण आतांच्या यांत्रिकते युगांत आमी पळयत मनगड्यांक घरांत पळोवन काडण्याची वेवस्था मस्त उणी जाल्या सर घरचे संदे भायर कामाक वेतात थोडे फावटी तांणी परगांवांत वचून काम करतात घरांत घरचे संदे आसचे मस्त उणे त्या निमते तांच्या मनगड प्रेयर तांकां जाय जाली साहित्य ह्या सेवात मेळोवंक थोडे फावटी अवकाश मेळना तरी पूण ह्या आमच्या गटाकान मनगड्यांक तांकां संगत हाडून एक मनगड्याचो दीस आचरण करून येवजण केल्लें यशस्वी रितीन जावंक तुमी सर मनगडे हांगा हजर जावन साध्य जालां आनी ह्या कार्याक तुमकां सर्व देव बरें करूं म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां खेर करता आणि कार्यदर्शी सौ उपकार करता आणि तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सामिशन सभा युथ सभेचे अध्यक्ष कार्यदर्शी आणि सदस्य तांणी हॉल भितर आयकून आणि बसका वेदी इत्यादी तयारी केल्या तांचो कांचाचो उपकार करता देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा आलतार पयल्या सिस्टर लिजाचो हांव कांचाचो उपकार करता देव बरें करूं म्हणटा पहिले भगवान मात्र आसतले आता दुसरो खेळ कोणी ताची प्राय उडीक सांगची म्हळ्यार 65 मुगत जाल्यार
मालगड्याच्या दिसाक आमकां फोनवरती म्हणून बे तशें आतां कोणाची चड प्राय आसा तांकां एक भोवमान चड प्राय आसली तुमी बसले कडेन आत वयर गेल्यार पुरो तुमची प्राय तुमकां करता आसल्यार पुरो 91 आसा 92 आसा बसा तुम्ही बसा 92 आसा ती कोण जाल्यार 92 असल्यार आत वयर जाता इथे बसल्या कडेन उबे रावं नाका चड कोंटुरां आसात म्हणून सांगचे हांगासर आमकां सहाय करूंक एवढी कितें सभाय हांगासर आसा कोंटुरां म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा नात्रा न्ही कोंटुरां कोणाक झट्ट कोंटुरां आसा कोंटुरां म्हळ्यार करतात तशें कोणाक कोंटुरां चड आसात पळय तांणी उबे रावल्यार आमी ते कोणाचें नांव म्हणून आमी हें घेता चड आसलें एका दाडा कोंटुरां कोणाकीनातल्या नातरां कितली जाणां आसात म्हणून मागीर टायप करतात फंक्शन कोणा बारीक कशी जाली म्हाका तशें जाता प्रायवांत फंक्शन म्हणटा फर्स्ट टायम पळोवंक जाय सगळे गेल्यार आमी फंक्शन पळोवंक वचना जाल्यार आमच्या सिस्टरीक ह्या फंक्शनाक वचपाचें पण खूब कळटालें फंक्शन कशें आसता ह्या फंक्शन आयल्यार म्हाका मस्त देव बरें करूं आणि सगळे सगळ्यांना आज तुम्ही आमच्या प्रायबंद खातीर मांडून हाडिल्ले कार्यक्रम भोव उत्तीम जावन आसले क्लॅप करा दयाकर तुम्ही सामको समजल्या प्रकार आदल्या वर्सा कार्यक्रमात भाग घेतली त्याच्या उपरांत आज भाग घेतात कुंसार मीस आणि कार्यक्रम निजायनी तुमची चिंता भोव बरें जावन आसा प्रायवता विशय इतलें सांगलें की निजायकी तांची स्थिती प्रत्येक जाण तुमच्या घरांनी आसले तुमची स्थिती निजायकी निर्मतीची म्हणयेत आमचे संगता वळून हाडलीत 16 जाणां आसात पूण तांची स्थिती तुमच्या की चड बरी म्हणयेत देवान इतली तांकां वेळा प्रमाणे खाण मेळटा वखद मेळटा न्हिदोक आसा मागणे म्हणूक आसा विचार भाग घेतात दरेक खातीर मागतात त्या खातीर तांची स्थिती उत्ती म्हणून म्हणटा पूण तुमकां घरांनी आशिल्ल्यांक 16 कोटी कोण आसा त्या शिवाय अग्नी कायदे वाडोवंक अवकाश मेळना भुरगीं नातरां सगळे तांच्या कामांत व्यस्त आसतात पूण एसपीपीची चिंता वर्साक 1 कोटी म्हणी तांकां संतोष दिया म्हण चिंचे मात न्हय विद्या लोकांच्या अनुमतेकार आनी उरल्या सांद्यांच्या उत्तम भाग्य वाटेली पडात तुमकां हे सगळे हेरांक संतोष दिवंक साथ जाला मोगाचें न्हू आमी कोणेच आमचे खातीर जियोवचें न्हय आमी हेरां खातीर जियेचें त्या वेळा आमकां जुलायचो संतोष मेळटा आयज देवा चिंता तुमी आयकलें जाल्यार जेजून दिल्ले 21 स्वर्ण नियम देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेड्याचो मोग कर हे कार्य रूपी एसपीपी गटर करता म्हण म्हाका कळीत आसा हें काम मंदर सुनवरा देवाची निसणार आशिर्वादां तुमचेर आसूं दी आनी हांगा आसल्यासर प्रायबंदांचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां आसूं दी म्हण मागून 2 शब्द दाखल करता देव बरें तांच्या पैकी ल्हान मलगडो आनी त्या ल्हान मलगड्या पैकी हांव वोट देखून म्हाका 2 उतरां उलोवंक सांगल्यात आज आमी इतल्या व्हड संख्यान हांगासर आसा जाल्यार हाच्या फाटल्यान एक बारीक मोठो वावर एसव्हीपीन केला एसव्हीपी ती मलगडे एसव्हीपी आहात आनी युवा एसव्हीपी आहात
आणि त्या USVPच्यान भारी उमेद आसा. तुम्ही येदोळसो पळयला आसता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो लाभ कितें घे म्हळ्यार खंडीत जावन पुंगसार मीस इगर्दे मस्तो जाणांक आज एक दीस येवंक मेळ्ळे, मस्तपट्टी येवंक मेळना. ताच्याकी वस्तो काले म्हळ्यार म्हज्या लेखार इतली जाणां मलगडी आमी 10 वर्सां आदी, 15 वर्सां आदी, 20 वर्सां आदी सराक मिसाक येतल्या उरल्यांक मेळटल्या. आतां तो अवकाश ना. भोवशा मस्तू जाणांक आयचो एकच अवकाश सुमार जाणांची तोंडां पळोवन ह्या आदल्या वर्सा पळयल्ली थोडी तोंडां आज हांगा नान जावन पुरो. ह्या येवच्या वर्सा आनी थोडी तोंडां आसची नात पण आमी नेना. पूण हो एक अवकाश आनी आज वस्तू उलोवंक आसा जाल्यार घरा वचून फाटीं पावल्या उपरांत उलोवंक आसा जाल्यार हांव चिंता एकच एक विशय काडले म्हळ्यार हांव ताका मेळ्ळो, तिका मेळ्ळो, हाका मेळ्ळो, ताच्या विशयान उलयलो, भुरग्यां विशयान उलयलो, नातरा विशयान या उलयली. आमच्या विशयान इतलें आयकलें केलें तें हांव म्हणना SVP केल्ला हे कोणी उलयनात म्हणून खंडीत उलयतात. तांच्या विशयान वस्तू होगलीक उसरतात आनी तांकां प्रशंसा फावो. पूण ताच्याकी वरते हांव चिंतचें आमी सांगता इल्लोसो वेळ करचोसो आनी तो इल्लोसो वेळ करचोसो हो भोव मोलादीक म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आनी 1 वर्स राखचें पडटा. देखून हांव थंय थोड्या कडेन उलयतना तांणी सांगलें SVP सुमार वर्सां जावन हो दीस आचरण करता, भोव बरें. पूण आमकां वर्साक एकच फावटी येवंक मेळटालें. एक 4-5 कोटी कोणी येवच्या बरी केल्लें जाल्यार नंतर SVP एफटी करून दी, USVP आनी एफटी करून दी. वर्साक 2 कोटी मुनी सांगता येवंक मेळटालें गे म्हणून. हांव चिंता म्हाका भोगता केल्यार बरें पडना. ताचे कश्ट तांकां गत आसात. पूण असली सलहा येदोळ कोणें दिवना. आतां हांवें 500 कोटी म्हणल्यार 2 कोटी मुनी खंडीत चिंता पाठोवंक पुरो. वय म्हण सांगता जॉन पॅक्सन वय म्हळ्यार तें जालें म्हणून अर्थ. देखून येवच्या वर्सा 1-2 कोटी मेळचो अवकाश आमकां मेळटलो म्हण हांव चिंता. असो एक अवकाश करून दिल्ल्या SVPच्या सर्व सन्यांक, हुद्देदारांक, USVPच्या हुद्देदारांक आनी सन्यांक हांव सगळ्यांच्या तर्फे देव बरें करूं.